तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. तुम्ही चिंततली की आज हे उठून सुटून शे योगा करपाक शे लागला. तर आयज आसा इंटरनॅशनल योगा डे आणि आयच्या दिसा तुम्ही सगळ्यांनी उठून थोड्या वेळ तरी योगा करपाक जाय. तुमची सगळी कामां सोडूना आणि तुमचो फोन सुद्धा सायडीक दवरून तुम्ही योगा करपाक जाय. आणि आयजोच न्हय, हांव तर म्हणटलें की हे तुम्ही सद्दां फॉलो करपाक जाय. सद्दां तुम्ही इतली कामां करता 24/7 कितें ना कितें सद्दां कामां करती तुम्ही. तर तुमच्या बॉडीक आनी तुमच्या मनाक रेस्ट जाय न्ही. तर रेस्ट करपा खातीर तुम्ही मातशे वेळ योगा करपाक जाय. तर तुमचो मनाचो कितलो स्ट्रेस पयस वता खबर आसा तुमकां. ट्राय करून पळयात, खूप बरें दिसता. तर आयच्या इंटरनॅशनल योगा डेचेर तुम्ही आपल्याकडे एक प्रॉमिस करचे पडटले की डेली 15 मिनिटां कंपल्सरीली तुम्ही मेडिटेशन करतली. हांव आनी काय एक्सक्युजीस आयकुचे ना. आणि मातशे तुम्ही प्लीज योगा करपाचो ट्राय करा, मातसो टाइम काढून. बिकॉज इट इज सो इम्पॉर्टंट फॉर हेल्थ. तुमचीच हेल्थ बरी जातली, खरें म्हणटा हांव. सो तुम्ही प्लीज ट्राय करा. आणि विथ दॅट आय विश यू ऑल अ हॅपी इंटरनॅशनल योगा. तुमकां देव बरें करूं.